हाय ग्रेस फॅमिली, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी बी सगळीं बरी आहाय. आनी इचोय जाल्या ओमान मॉर्निंग आनी इचोय हांव आतां उठलां. अनायरा अलिया ती न्हिदलोली आहाय कित्याक आयज अनायराक स्कुला हॉलिडे. ओके, सो येस, आयज हांव तुमकां एक बरीशी रेसिपी शेअर करपा आहा. ओके, जाय टायम जालो न्हू हांवें तुमकां एक रेसिपीज मोठी दाखयलोली ना. ओके, सो जाय जाय सांगताली म्हाका रेसिपी शेअर करमू. सो आयज हांव रेसिपी घेवन येयलां, एक बेस्ट रेसिपी, सारकी सिंपल आनी यम्मी रेसिपी. ओके, मटनाची. ओके, ग्रीन मटन करपाक, ग्रीन मसाला मटन करी. ओके, सारकी बेस्ट जाता खावपाक. ओके, प्लीज 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 ट्राय कराय. ओके, रेसिपी कोन हांव जाणा तुमकां लायक जातली, 100% लायक जातली. सो ट्राय कराय. सिंपल आहा, चड डिफिकल्ट ना. आनी हांव तुमकां इन डिटेल ती आख्खी रेसिपी शेअर करतलें. ओके, सो चल हांव आतां एक्चुली आतां उठलें, आजून ब्रेकफास्ट बी कांय केलो ना हांवें. आतां हांव मागीर कॉफी पितलें. अनायरा ती उठोल मुठी तेंगे ब्रेकफास्ट करतलें. सगळें रेडी जाल मुठी तेंगेलें. मागीर हांव दाखयता तुमकां रेसिपी. ओके, सो चल मागीर मेळटा तुमकां. बाय. 2 hours later. सो हेचोय घेयलां मटन. ओके, बरें वॉश केलां. 1 kg मटन घेयलां, बरें वॉश केलां, क्लीन केलां. ओके, सो आतां हांव तें मॅरिनेशनाक दवरतां. हांवें घेयलां लेमन, लिंबू पिठा. आनी आतां हांव घालतां हेचोय 1 teaspoon जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी सॉल्ट घेयलां. हेचोय 1 tablespoon देखून घालून चॅक कराय. ओके, तुमगे मटन आहा ते प्रमाणे सॉल्ट घालपाचें. आनी हेचोय बरें मिक्स करता हांव आतां हिंगा. सो हेचोय हांवें सगळें मिक्स केलें. आनी आतां हांव हें मटन दवरतलें एक हाफ एन आवर टू 1 hour अशें मॅरिनेशनाक दवरतलें. ओके ओके, सो आतां आमगेलें मटन मॅरिनेट जाता म्हळ्यार आमी आतां करया पेस्ट. ओके, मसाला रेडी करया, ग्रीन मसाला. ओके, दाखय तुमकां. हे पार्ट हांव न्हू मातशें डिफरंट कोता. हांव मुगेलें ग्रीन पेस्ट तुमचो आसतलो. हांवें केलोलें चिकन ओर जायत डिशीज केलो हाय. ओके, पयलींच्यो ग्रीन मसाला, बट हे पार्ट हांव आनी एक एक्स्ट्रा घालपा आहा, आनी एक ओस्त. ओके, हांव नॉर्मली ती गायना, बट हे पार्ट घातलें आनी दाखय तुमकां. बरो जाता एशें करून केलें जाल्यारूय बी. ओके, सो चल आतां दाखय तुमकां ग्रीन मसाला पेस्ट. ओके, मटना करपाचो. चल या दाखय तुमकां. सो हेचो घेयल्या हांवें सगळे इन्ग्रिडियंट्स. दाखय तुमकां आतां ग्रीन मसाला करपाक. हांवें घेयल्या हेचो 1 चिली घेयल्या. तुमकां जाय जाल्यार सुबेज घालाय एज पर युअर स्पायस लेवल. हांवें घेयल्याय हेचोय कॅजू नट्स 10 घेयले, बरें वॉश केले. मागीर हांवें घेयला 9 गार्लीक क्लोव्स आनी 2 इंच जिंजर घेयला. जिरा घेयला 1 teaspoon आनी 1 बंच घेयला कोथमीर, कोरिएंडर आनी थोडेशे मिंट लिव्स घेयले. ओके, सो आतां हांव कोता हेजो आख्खो पेस्ट. सो चल दाखय तुमकां. हांवें हेचोय कोथमीर आनी मिंट लिव्स घायले जारांक. आतां हांव घालतां हेचोय जिरा, चिलीज घालता. हांवें 1 चिली घेयल्या, तुमी सुबेज घाले तुमकां जाय तितुली. हेचोय घालता कॅजू नट्स. आतां घालता गार्लीक आनी जिंजर. सो चल आतां तेजो पेस्ट करया. हेचोय घालता हांव थोडेशें उदक आनी ग्रायंड करपा दवरता. आनी हेचोय काय बरो बरो ग्रीन कलर येयला. आनी पेस्ट्री बी सारको कन्सिस्टन्सी बरो आहा आनी बरो बारीक जाला पेस्ट.
ओके सो अजय जालो ग्रीन मसाला पेस्ट आनी हांवें तुमकां दाखयलां कितको करपा तें हांवें घायले मिंट ते पाटी ओके आनी मिंटाचे आनी टेस्ट एनहेन्स जायन येता बेस्ट लागता आनी कॅजू नट्स ओके काजू बी घाल जाल्यार न्हू टेस्ट बरो येता ग्रीन मसालाक सो हें हांव समथींग डिफरंट ट्राय केला एक पाटी आनी टेस्टूय सांगता तुमकां एक पाट जाल म्हणटरी ओके बरें जाता ट्राय करा एशें कोन्न करपाक ओके सो चल मटन दवरला मॅरिनेशना मसालाय बी जालो मगे रेडी आनी आतां हांव कोता कांदे ऑनियन बी कट करपाचें तें सगळें रेडी कोता दाखय तुमकां चलया हांवें घेयले हेचोय 3 कांदे बरे वॉश केले आनी आतां कट करया हेचोय बरे कट केले बारीक आनी आतां करया आमी आमगेलें ग्रीन मटन होचोय घेयले कुकर तितून घायलें 2 टीस्पून घी आनी हांव दाखोवपा विसरलें हांवें हितून घायलां थोडेंशें ऑयलूय बी तो टेस्ट बरो येता अशें करून आनी आतां हांव घालता स्पायसीस हांवें घेयले 2 ग्रीन इलायची तुमकां ब्लॅक आहा जाल्यार ब्लॅक इलायची घाले ओके आनी सिनेमन घायला थोडोसो आनी आतां हांव घालता होचो कट केलो तो कांदो ओके सगळो घालता हितून आतां ऑयला आनी आतां हांव कांदोचो बरो मिक्स कोता आनी मातशें ब्रावन जावपा दोता ओके स्लो टू मिडियम गॅसीचेर दवरले आनी मातशें ब्रावन जाय दी ऑनियन मातशें कॅरमलायज्ड असो सो एश कोन्न ब्रावन जाल म्हणटरी ओके चड करपोवपा नाका बस इतलो कॅरमलायज जाल म्हणटरी आतां आमी हितून घालया मटन हेचोय मटन हांवें मॅरिनेशना दवरलेलें 1 वर जालेशें ओके सो आतां हांवें मटन हितून घालता मटन हांवें घायलें आनी आतां हांवें मिक्स करता सो हांवें मटन मिक्स केलें ओके आनी हांव आतां कुकर बंद करपा ना ओके हांव एक 5 ते 10 मिनट एशी करून कूक कोतोलें मटन तेगे उदो सुटत पासून ओके उदो सुटोल म्हणटरी मागीर दाखय तुमकां हांव तो ग्रीन मसाला बी घालपाक बट एशी को सोणा काय मिक्स करीत रावाय ओके थोडे वखदान एश को मिक्स करीत रावपाचें तेज उदो सुटोल पासून मटनाचें बरें उदो सुटपा जाय आनी हांव सांगपा विसरलें फ्लेम दवरपा जाय मिडियम टू हाय अशी चडूय हाय दवरनाकाय ओके लागत सकयल बी मिडियम एश दवराय ओके सो हांवें चोय 10 मिनट बरें मिक्स करून मदें चोय बरें एश को उदो सुटोला मटना ओके सो आतां हितून घातलें ग्रीन मसाला ओके सो होचोय ग्रीन पेस्ट रेडी केला तो आतां हांव घालता हेचे मटना भितर ओके आनी हेचोय उलो मसाला हांवें थोडेंशें उदक घायला आनी आतां घालता हितून ओके सो चल मिक्स करया आतां बरो वास सुटला सारको ग्रीन मसालाचो यमी ओके सो हेचोय हांवें मटन मिक्स केलें आनी म्हाका न्हू ग्रेवी जाय सो ताका लागून हांव हितून थोडेंशें उदक एड करता एक हाफ कप अशें तुमकां ड्राय मटन करपा जाय जाल्यार बरोच ना ओके म्हाका मातशें ग्रेवी जाय ताका लागून हांवें हाफ कप अशें उदक घायला सो आतां नेक्स्ट दाखय तुमकां हांव कितें घालपाक तें सो आतां हांव हितून घालता तुमचोय आसतलें रेसिपी टर्मरीक घालूंक ना
ओके सो हांव हितून थोडेंशें टर्मरीक घालता. ओके थोडेंशें घालता हांव सॉल्ट फॉर टेस्ट चॅक कराय. ओके पयलें सॉल्ट कितूय आसताय तें दुखता. सॉल्ट घालता आनी आतां हांव हितून घातलें गरम मसाला. टेस्ट आनी हांव मिक्स करता आतां आनी सॉल्टा टेस्ट चोयता आनी म्हाका सॉल्ट बी जाय जाल्यार. आनी आतां लास्ट इन्ग्रेडियंट म्हणटा तें लास्ट म्हणजे न्हू मेन इन्ग्रेडियंट हांव घातलें इट्स ए कर्ड घेयल्या बीट केलाय आनी आतां हांव तें कर्ड घालता. स्लो फ्लेम कराय गॅसीची घातल्या दोना आनी आतां हांव तें मिक्स करता. आनी मटन इनकम्प्लीट आमगे पोटेटो घायल बगर. सो चल पोटेटो कट करुया. सो हेचोय जालें. हांवें मातशे मोठे पीस कट केले बिकॉज कुकरा पळय म्हणटा ते रोखडे मोव जाताय. ओके सो ताका लागून हांवें मोटेले गेले. मागीर एक पार्ट जाल म्हणटी मटन धाकटे देखो पीसीस कट करून जाताय. ओके सो हांवें मोठे गेले. हांवें गेला एक पोटेटो आनी लास्ट आनी फायनल स्टेप म्हणटा तो हेचे पोटेटोज घालता. हांवें मातशे मोठ कट केले ते रोखडे कूक जाताय एक पाटी आनी मागीर ते मॅशी जाताय. सो ताका लागून मोटेले दोले. सो हांवें बरें मिक्स केलें मटन. आतां हांव बंद करता आनी एक 4 ते 5 चोयतले विसल्स घेवन कूक जाल जाल्यार ना जाल्यार हांव आनी विसल्स दितलें. ओके सो चल बंद करया मटन. सो चोय कुकर बंद केलो. ओके आनी हांवें दवरला मिडियम टू हाय फ्लेमीचेर. ओके सो आतां हांव एक 4 ते 5 विसल दितलें आनी चॅक करूं पडटो म्हाका. ओपन करून चॅक करतलें कूक जालें ना जाल्यार पोतून आनी 2 ते 3 विसल्स दितलें. ओके सो हेचोय हांवें दिले 6 विसल्स. ओके सो जाल्यो. गॅस बंद केलें आतां आनी हांव झुपको आतां ओपन करपा ना. ओके एक 5 ते 10 मिनट एशे दवरतलें. आपशे रिलीज जाय दी गॅस आनी यू नो बरें कूक जाय दी भितरू. सो एशे करून दवरता एक 5 ते 10 मिनट आनी मागीर पोतून चॅक करतलें ओपन करून इफ कूक जाला ओ जालें ना तें. आनी हेचोय 10 मिनटान हांवें ओपन केलो कुकर आनी चोय काय बरी ग्रेवी जाली ती. वास बी बरो सुटला सारको यमी. आनी चल चॅक करुया. हेचोय मटन बरें जालां सॉफ्ट आहा. ओके आनी पोटेटोय बी बरें कूक जाले. चड मातशी जालो न्हय. सो चोय काय बरी जाली ती ग्रेवी सारकी बरी जाल्या. वास सारको बोर सुटलो. सो हेचोय मटन हांवें दुसरे हांडी काडला. ओके हेचोय आनी बरें जालां सगळें. आनी पोटेटोजूय बी कट केले. मोठो आहलो न्हू ते सो तांकां कट केले आनी चोय बरी जाल्या. सो आतां लास्ट आमगेलें हेचे वयर घालपाचें गार्निशींग. सो आतां हांव घातलें थोडीशी कोथमीर. हेचोय यमी बेस्ट जालें सारकें. आनी तुमी बी सांगाय म्हाका आयची ही मुंगेली ग्रीन मसाला मटन करी केस जाली ती. ओके तुमकां लायक जाल जाल्यार म्हाका कमेंट करपाक विसरूं नाकाय. लायक करपाक आनी शेअर करपाक तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिलीक. प्लीज ट्राय कराय ही रेसिपी सारकी बेस्ट जाता. आनी रातीको ॲशली येयली म्हणटा तेगे टेस्टिंग रिएक्शन घेता हांव. A few moments later. सो हेचोय हांवें मँगो उदकांत घालून एक वर जालें. ओके सो आतां हांव तें कट करता आनी अनायरा आनी अलिया दिता. हे आमी काल हाडले लुलूसो. आंब्याचो येयलो म्हणटा गोंयचो उगडास येता. मामी सांगताली आमगे जाले बरे आंबे घरा कडेन. सो चल
करूया आता कट करूया आणि अनायरा आणि अलिया दिया ह्याचोय मँगोज कट केले आणि आता वयता अनायरा आणि अलिया दिवपाक चलया आणि चोय दोगांय बेबीज बसली मँगोज खावपाक Hi friends, आमगे फेवरेट मँगो अलिया अलिया तू जाणा नानी हांव जाय ते मँगो जाले हुंय तू वयता गोवा उई अनायरा वयता रे गोवा ओके चल हय एन्जॉय करूया हा ओय फ्रेंड्स टेस्टी चल बाय Much later. फ्रेंड्स इट्स दादा आज झोप आयला जेता बरें रांदेल आज गायनेशान दाखयला असतं त्या रेसिपी इथे रायस मटन करी ग्रीन आणि पिकल मँगो पिकल ट्राय करूया आता इट्स हा लिया ट्राय करूया बेस्ट हा फ्रेंड्स चड बरें हा ट्राय करूया रेसिपी हांव वयता जेवपाक ट्राय करूया ही रेसिपी बेस्ट जाल्या सारकी चड बरी जाल्या आनी मुगे मटन फेवरेट आनी बरी केल्या बरी मटन बरं लागत खावपा ग्रीन बेस्ट केल्या तू हा ट्राय करूया रेसिपी आनी सांगाय मागीर कमेंटां कशी जाली ती केमाय मेळटा फ्रेंड चल मागीर जेन मेळया बाय कमेंट Share. सबस्क्राइब द गोल्डन